आम्ही कट करू काढपाक बरं पडटा नाही रूट्स मेन ह्या रूट्स मेन आता हे तुम्ही लायले न्ही ही तुमची जाले बुश हेच्या सकल मग कट करपाचे आणि हे जे ही जी प्रोसेस आहा पळय ही फक्त जून जुलै ऑगस्ट 3च महिने आता तुम्ही मार्च एप्रिल मे महिन्यात जर करपा ट्राय केले उदक नसता न्ही म्हणून येना शुअर जातली 100% रोडचा हे रूट्स रनराचो रूट्स येतात थोडे बेल आसा न्ही तशे जमनीर वयता ते हॉरिझॉन्टल म्हणतात खंयच असो उरपाना कांयच सांगता ना आणि जमनी वयल्या ना ते दवरप काय उडोवप ते उडोवपाचे कारण ताजो सगळो आता हांगा एकूच दवरना पडटा हांगा खंय दवर एक तेजे गांव म्हणटा कितें आतां सकयल वयता पळय वयर वयता पळय तीच काडली लायली आमी जाल्यार तिका लागता जमनी वयली लागना ना कारण ते सांग तुमकां आतां जशें अननस आहा अननसाचो वयलो शेंडो ताका कितें म्हणटा क्रावन म्हणटात मागीर तुजो दांडो आसता पळय ताका 2 येता ताका म्हणटा स्लिप्स आनी ताजी सकर म्हणजे कितें जेन्ना तुमी अनरस काडटा तेजी 1 म्हयन्या नंतर येता ताका सकर्स म्हणटात तिनी शेंडेच वयलो बी लायलो होय लायलो आनी होय लायलो तिनी एकच पूण जर तुमी क्रावन लायलो जाल्यार तुमकां 1.5 वर्स वतले अननस येवपाक स्लिप्स जर जायली न्ही सेकंड स्टेज स्लिप्स म्हणजे जो दांडो उरता थंय अशी येता पळय ती लायली जाल्यार जवळ जवळ 9 म्हयने वतले आणि जर तर सकर्स लायली जाल्यार तुमकां 6 म्हयने लागतले हां स्टार्ट सकयल आसता तर विभागीय कृषी कार्यालय वाळपय आणि तितूर जे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी हेंच्या जोड पावलां आयज मिरी कल्टिवेशन हितून आमच्या 70 वाठारांत जायते हितून लोक मिरी हे आपल्या कुळा घरांत जावं माडयेचेर माडाचेर अशें पारंपारीक पद्दतीन घेतात पूण तेजें वेपारी दृश्ट्या अशें काम जावचें किंवा पिकावळ वाडोवची किंवा तेजें इल्ड वाडोवचें ह्या कारणान आमी आयज हांगासर जी मिरी कल्टिवेशन आनी बुश पेपर हाजेर भर दिल्लो आसा आनी तेजी आयज कार्यशाळा आमी हांगा घेतलेली आसा आनी ते सांगपा खातीर आमी स्पेशल जे अजीत पै काणकोणच्यान आसा तेंच्यांनी बुश पेपराचेर खूब काम केल्लें आसा आनी तेंचें जें प्रोडक्शन आसा तें ओवरऑल प्रोडक्शन आसा हें गोंयांत सगळ्यांत चड आसा सो तांकां आमी हाडून तेंच्या कडल्यान आयज हें पूर्ण की प्रोपोगेशन कशें करचें मागीर आफ्टर कॅर कितें घेवचें मागीर इल्ड वाडपा खातीर किंवा रेगुलर इल्ड चालू जावपा खातीर थ्रू आउट इयर कितें कितें करचें पडटा हें सगळें टॅक्नॉलॉजी आमी हांगासून शिकून घेतल्यात जेणे करून आमच्या शेतकारांक फुडल्या ज्या हेतून आहा भविश्यान आसा की तेंचे पिकावळ खूब वाडोवपाक मेळटली आनी मिरवेलेंत खूब कार्य करूंक मेळटलें अशें करून आमी हें आयज हांगासर सुरवात केल्ली आसा सो हो जाल्या उपरांत प्रोग्राम आमी परतून तांकां फार्माचेर व्हरोन तेंच्या की तेंच्यांनी कशें केल्लें आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न करतले तर आयज आमी हांगासर सुरवात केल्ली आसा 70 की मिरी जी बुश पेपर ही कशी वेपारी दृश्ट्या कल्टिवेट करची हेजो आयज हांगासर वर्कशॉप जाल्ले